रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। विष्णु वल्लभ तेरे नाम सबको सम्मत है भगवान। विष्णु वल्लभ तेरे रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। 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 ईश्वर वल्ला तेरे नाम सबको सम्मत है भगवान। 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 144 कडक 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 आमका नका आमका नका आमका नका आमका नका आमका नका अशें कळटा की सरकार एक प्रोजेक्ट तुमच्या गांवांत हाडूंक सोदता। सरकार जेन्ना प्रोजेक्ट हाडूंक सोदता, म्हजे मतदारसंघात हांवूय आमदार, आमी कितें करचें लोकांक विचारून करता। हांगा अशें म्हळ्यार 90 कोटी ऑलमोस्ट पयशे मोडून सरकार प्रोजेक्ट हाडटा तुमकां विचार नासतना, आनी तुमी विचारल्यार आनी ती ग्रामसभेचेर तुमचें रेजोल्युशन आहा की नाका म्हणटा जाल्यार पसून सरकार हाडटा। सो सरकाराक कितें तरी वेस्टेड इंट्रस्ट आसा अशें एक दिसता। गोंयांत हे दिसांनी जें कितें चल्लां तें लोकांक विचार नासतना चल्लां। कित्याक हें करतात हें कोण कोणाक विचारना। आनीक एक दादागिरी सरकाराची चल्ल्या की जर तूं आयकना जाल्यार तुजेर सेक्शन 144 घालप। आतां हो जो हिंदुत्वाचेर चलता तो सरकार, ही दोनूय इंजिनां हिंदुत्वाचेर चलतात। हे दिसांनी ते सांगतात की सनातन धर्म म्हणटा तो आमी राखूंक जाय। सनातन धर्म राखपाचे उलोवपी लोक आतां चवथीच्या वेळार आमकां सेक्शन 144 म्हळ्यार कर्फ्यू लायतात। कसले हिंदू आसतले ते म्हाका दिसता सगळे गोंयचे जनतेक कळपाची गरज आसा की 144 लायला चवथीच्या दिसांनी। चवथीच्या दिसांनी पार्लमेंट थंय सेशन घेतात। आतां गणपती देवा परस कोण असो व्हडलो आनी कितें गव्हर्मेंट बिझनेस येदें अर्जंट आनी इम्पॉर्टंट की चवथ पेट्यार करून हो सरकार कितें तरी बुलडोज करूंक सोदता। हें म्हाका दिसता सरकारान उत्तर दिवपाची गरज आसा। हिंदूंच्या नांवार जी मतां घेवन हिंदूच्या नांवार जे निवडून येवन आज सनातन धर्म राखपाचें उलयतात तांकां ह्या ट्रायबल कम्युनिटीक म्हळ्यार मूळ गोंयकारांनी चवथ साजरो करची न्ही अशें दिसता काय। म्हाका दिसता मुखेलमंत्र्यान इमिजिएटली हे सेक्शन 144 ड्रॉप करपाची गरज आसा। जेन्ना गांवांत कसलोय सण नाल्यार फेस्त आसता त्या दिसा कर्फ्यू लायनात। कोंकणी एज्युटेशन पसून चलतालें तेन्ना क्रिसमसाच्या वेळार कर्फ्यू नाशिल्लो, लोकांनी याद करूंक जाय। सो अशें केन्नाच सण गोंयचे सण गोंयची फेस्तां तेन्ना कर्फ्यू लावप हें पयलेंच आयकूंक येता। हें सालाजाराच्या टायमार पसून जायनासलें दिसता म्हाका। सो पुर्तुगेजांचे सिंबॉल काडूंक जाय म्हणटा आमचो सरकार। पुर्तुगेजांचो पार्ट 2 वर्जन 2 अशें जाल्लें आहा अशें दिसता। आनी नांव घेतात सनातन हिंदू धर्माचें, सगळे तेच उलयतात। सगळे आज बीजेपीचे उलयतात ते आनी बारीक समाजाचेर सदांच अन्याय जाता। तुमकां ते रिजर्वेशन करूंक सोदनात। रिजर्वेशन तुम्ही 24 पयलीं जावपाक जाय म्हणटात। कोण सांगता तुका? सगळे उतर दितात, हें करता ना आमी हांगा धाडटले ताजे म्हऱ्यान वतले।
दोनूय इंजिनां तुमची आहा, डबल इंजिन सरकार म्हणटा, जायना कित्याक? कित्याक तुमकां ते थंयच बसोवंक सोदतात. तुम्ही थंय बसपाचे, तुम्ही तांची बॅनरां लावपाची आनी थंय सरकार चलोवपाचो आनी चोरपाची. हे प्रकल्प हाडपाचे जे लोकांक, गांवच्या लोकांक नाकाच. हे आज जे गोंयांत चल्लां, म्हाका दिसता तुमी चड करून आमी बारीक हिंदू समाजान दोळे उगडे करपाची गरज आहा आनी एकवटान रावपाची गरज आहा. तुमकां फूट, तुमचे भितर फूट घालपाकूय लोक येतले. फूट घालता ते थोड्यो बी टीम असतात. हे सरकाराकूच दुसरे पळवाट दाखोवपी असले आमचे भितरूय बी टिमी आसात. हे आमचे हुशार गोंयची सुसंस्कृत जनता आनी विचार करूंक जाय. तुमकां सगळ्यांक खबर आहा कोणाक पॉयंट आउट करूंक सोदता ते. अशें सगळें आसतलें. एकवटान रावात. तुमचे चड करून समाजा भितर बरी तरुण पिळगी आतां भायर सरल्या. ह्या तरुण पिळगेच्या हातान तुमी तुमची लिडरशीप दिवंक जाय. आनी ही लिडरशीपूच जर आयली, ती बरे भशेन सरकार कांयच केन्ना दिवचें ना आनी बारीक समाजाक बरे भशेन केन्नाच सरकारान कांय दिवंक ना. तुमी झगडूनच तें घेवचें पडटलें. आनी हाचे खातीर पयलीं तुमी तशी एजिटेशनाय केल्ली आहा. परती करपाची तयारी तुमी दवरूंक जाय. काय तुमकां हाडून बरें च्या पी दिवन तुमकां चल तुमकां रिजर्वेशन दिवन तुमकां आमदार करुया अशें केन्नाच जावचें ना. ते करपा खातीर संघर्श म्हणटा तो करचो पडटलो आनी संघर्शाक तुमी तयारी करात, तयारी दवरात. आमी तुमचे बरोबर सदां आहा. हें म्हजें उतर. देव बरें करूं. हें म्हळ्यार आमी वळखतात तांकां मूळ गोंयकार. तांचो डिमांड आहा की जो बंधारो सरकार बांदूंक सोदता, लोकांक कॉन्फिडन्सान घेनासतना हो बंधारो तांकां नाका आनी ते ओपोज करता म्हणून जो 144 सेक्शन म्हळ्यार जो कर्फ्यू लायिल्लो आहा तो काडून तांकां बरी चवथ मनोवपाक दियात, हो तांचो डिमांड आहा. म्हाका दिसता खंयचेय हिंदूक चवथ मनोवंक दिवप ना म्हणटा तें हाजे परस व्हडली सालाजारशाही आमी केन्नाच आमच्या जिवितान पळोवंक ना. जो सनातन धर्माच्या नांवान हो सरकार, डबल इंजीन सरकार चलता, ह्या डबल इंजीन सरकाराक बारीक समाजाक चवथ मनोवपाक दिवपाक कित्याक नाका हें ह्या सरकारान उत्तर दिवंक जाय. आनी जर उत्तर दिना, थोडी मातशी जर लज उरल्या जाल्यार तो ते सेक्शन 144 इमिजिएटली ड्रॉप करून तांचे कडेन तांणी उलोवणें स्टार्ट करूंक जाय की हो 80 कोटी म्हळ्यार 88 crores म्हणून जो प्रकल्प हाडटात, हो प्रकल्प लोकांक कॉन्फिडन्सान घेनासतना, डेव्हलपमेंट बाय कन्सेंट म्हणटा तो मॉडेल वापरता आसतना सरकाराक ही खाज अशी कित्याक आसा तांचो गांव पेड्यार करपाक. हें हाजी म्हाका दिसता सरकारान सांगपाची गरज आहा. आनी जर सरकार सांगना जाल्यार गोंयांत सरकार लोकशायेन मानना हें सिद्ध जाता. आनी हाजें हांव खंडन करतां आनी लोकां बरोबर आमचो पूर्ण पाठिंबो सगळे तांचे एज्युटेशनाक आमचो आसतलो हें हांव तांकां सांगूंक हांगा आयिल्लो आसा. WRT मिनिस्टर म्हणटा की विकास जाय जाल्यार 144 लावचेच पडटले. ना विकास आमी विकास केल्लो आहा म्हणून हांव 3दा निवडून आयलां. आमी केन्नाच पुलीस वापरून कसलोच डेव्हलपमेंट म्हज्या मतदारसंघात करूंक ना. म्हज्या मतदारसंघानूय ST कम्युनिटी व्हडली आहा. एक सबस्टेन्शियल पॉप्युलेशन ST कम्युनिटीचें आसा. आमी कपेल रस्त्याच्या मदीं आशिल्ले ते शिफ्ट केल्ले आहा पुलीस वापरनासतना. सो जर मंत्री म्हणटा की कर्फ्यू आनी 144 शिवाय विकास जायना जाल्यार म्हाका दिसता खंय तरी घुसपलां. सिरियसली हांचे कितें तरी तकलेन चॅक करपाची गरज आहा.